करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावले वोगे खड्ड्यातले इगळे आयज खड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊ दी जागे जायात जागे गांवकारांनो जायात जागे नमस्कार. जाय जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटेकाराचो तुमकां येवकार. आयचो आमचो पयलो विशय आसा मायनिंग बंदी विरोधी आवाज आतां सुप्रीम कोर्टांत पावता काय दिसता. पळयात हो व्हिडिओ. लोकशाय लोकां खातीर चल्ले बगर रावची ना. लोकशाय लोकां खातीर चल्ले बगर रावची ना. न्याय मात कोणा खातीर हेच आमकां समजना. न्याय मात कोणा खातीर हेच आमकां समजना. To resolve the impasse in the coal sector, iron ore sector, environment clearances and land acquisition which has come about due to judicial intervention. If there is some irregularity in granting an iron ore mine, inquire into them. But what about the millions of tons of iron ore which is lying there in Goa and in Bellary which has to be exported? This is an impasse that will affect any government in the future. We'll have to find a way. We'll have to find a way in which we are respectful to the Supreme Court. We recognize the authority of the Supreme Court, but we also assert the authority of Parliament and the executive government. सध्या आम्ही केल्या ती म्हणजे एक गजाल जी सस्पेंड केल्ले टेम्पररी ती सस्पेन्शनची ऑर्डर काडपाक हांवें ऑलरेडी सांगल्या. जवळ जवळ 30 मायनी गेल्या फुडल्या 15 ते 20 दिसांनी सोडून जर एका म्हयन्यान ह्यो 30 मायनी एक करून एका टप्प्यान 30 येवच्यो ह्यो त्या सस्पेन्शन ऑर्डरीच्या भायर येतल्यो. म्हणजे जालो अर्थ ह्यो मायनी जर सुप्रीम कोर्टान फाल्यां मान्य केली आमची मागणी जाल्यार ह्यो मायनी चालू करपाक हांव परत सांगता सुप्रीम कोर्टाचें हें आसाच. पण खरी अडचण आसा आनी थंय म्हाका ओपोजिशन लिडराची मदत लागतली ती म्हणजे सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री. आनी हांव सरळ सांगता सुप्रीम कोर्टान हो आमचेर केल्लो अन्याय आसा. कारण सुप्रीम कोर्टान स्टे जी दिल्या इंटरीम ही आमकां आयकून घेनासतनाच दिल्या. ज्यो गोंयचे आर्थीक संकट आयिल्लें आहा गोंयान मुख्य धंदे म्हणजे दोनूच आसा. एक पर्यटन आनी दुसरे मायनिंग. म्हणून आज ही परिस्थिती जी आसा एका सामोरे आमकां वचूंक जाय. आमकां सगळ्यांनी एकठांय जावन फुडें वयचें पडटलें. हांव म्हाज्या तर्फे निवेदन धाडलेलें आसा म्हाज्या पक्षाक कित्याक सगळ्यांनी एकठांय जावंक जाय. चिदंबरमान पळय पार्लमेंटांत कितें म्हणलें ताणें 2 विशय सांगले. एक विशय म्हणजे आतां ती देशाची अर्थीक परिस्थिती इतली खालावल्या ताजें एक कारण म्हणजे आमची निर्यात जी आसा एक्सपोर्ट आसा तें सामकें कमी जालां. आनी गोंयचें मीन जें आसा तें एक कारण म्हणजे एक्सपोर्टा भितर ताजो एक म्हत्वाचो वांटो आसा तें सामकें बंद जालां. म्हूण तें परतून सुरू करपाक जाय. आनीक ताका 2 वांटे आसा. पयलें म्हणजे जें काडून दवरलां राशी बांदून दवरलां तेंय बी एक्सपोर्ट करपाक जाय कारण ताका मार्केट आसा. आनीक दुसरी गजाल ज्यो खणी बंद जाल्यात त्यो खणी परतून सुरवात करपाक जाय आनी तातूंतलें बी मीन एक्सपोर्ट करपाक जाय. दुसरो पॉयंट ताणें सांगले तो आमी सुप्रीम कोर्टाक मान दितात खरी गजाल. पूण लोकसभेकय बी अधिकार आसतात आनी सरकाराकय बी अधिकार आसतात. हेंय बी आमी याद दवरूंक जाय आनी त्या प्रमाणे देशाची अर्थीक परिस्थिती सुदारपाक आमी कारवाय करूंक जाय. ही गजाल जी आसा की सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफॉलिबल. म्हणजे सुप्रीम कोर्ट हो सुप्रीम खरो सगळ्यां परस श्रेश्ठ खरो सगळ्यां परस वयर खरो पूण तो चुको करना अशें न्ही. चुको खूब करता आनी चुको केल्यार आमी दाखोवन दिवपाक जाय. राष्ट्रपतीक पत्र बरोवपाक लावपाक जाय की अशें अशें करनाकात म्हणून ऑर अशें अशें केलां तुमी ताचो फेरविचार करात म्हणून. हे विचार हांवें ऑक्टोबर नोव्हेंबर 2012 2-3 जायात जागे प्रोग्रामांत उलोवन दाखयल्ले की सुप्रीम कोर्टान म्हणलें जग सोंपलें अशें म्हणनाकात म्हणून ताणें फायट अगेन्स्ट इट म्हणून. म्हणजे तुमी सुप्रीम कोर्टाक सांगात तुमी चूक केल्या ती बरोबर करात म्हणून. आनी गोंयचे तर मिनाचे बाबतींत ताणें सामकी चूक केल्ली. म्हणटकर तेन्ना आमी सांगिल्लें आज चिदंबरमान सांगलें आजोड तर चिदंबरम आमचे जायत जागे
आयकता अशें न्ही, होच विचार हजारांनी लोकांचे जे विचार करतात तांचे हजारांच्या लोकांच्या मनात विचार आयलो जातलो, भारत सरकाराच्या मनात आयला आनी आतां तो देशाची परिस्थिती बिगडल्या म्हणून ताणें तो उलोवन दाखयलो. तर ही गजाल जाली चिदंबरमाची. गोंयांत न भूतो न भविष्यती म्हणटा ती केन्ना हाजे पयलीं जावना अशी व्हडली मिटींग जाली, व्हडली भौशीक सभा जाली गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंटाची. आनी तातूंत ओपोजिशन लिडर राणे उलयलो आनी मुख्यमंत्री उलयलो सगळे. म्हणजे एक गोंयकारांची सभाशी जाली ती. आनी तातूंत म्हत्वाची गजाल म्हणजे राणेन कितें म्हणलें की आमी सगळ्यांनी एकवट करून झगडपा जाय, एक जावन झगडपा जाय, वेगळे वेगळे जावन हाजी कुतां काड ताची कुतां काड तशें करपाक जायना. ही गजाल एकदम बरी, हो विचार एकदम बरो आनी ह्यो हाजे पयलींच जावपाचो. 2-3 म्हयने पयलीं जेन्ना आमी गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंट जेन्ना दिल्ली गेल्ले, दिल्लीत दोन दीस धरणे धरिल्ले, सगळ्यांक मेळिल्ले, तेन्ना जर मुख्यमंत्री आनी विरोधी पक्षाचो फुडारी जर थंय गेल्ले सगळ्यां बरोबर, चड पब्लिसिटी मेळटली अशी सुप्रीम कोर्टाच्या कानार आमची केस पयलीं पावतली आशिल्ली आनी आतां मेरेन मीन बसून एकादलें सुरू जायत आशिल्लें. मुख्यमंत्र्यान उलयता आसतना 2-3 गजाली सांगल्यो. पयली गजाल म्हणजे मिनाच्यो राशी ज्यो पडल्यात त्यो कश्यो हाताळच्यो, ताजें कितें करचें हाजेर सरकार नेम करतलो आनी सरकाराक कितले फारीक करपाचें, कितें करपाचें आनी ती सरकारी प्रक्रिया करून मागीर ते डम्प्स पळय आसा न्ही मिनाच्यो राशी, तातूंतले मीन तुमकां एक्सपोर्ट करपाक मेळटलें वा खंयच्या कारखान्याक विकपा जाय तांकां विकपाक मेळटलें. दुसरी गजाल सांगली ती बफर झोन. सरकारान आमच्या सरकारान भारत सरकाराक 2 किलोमीटर बफर झोन आसचो अशें म्हणून शिफारस केल्या अशें आमी आयकल्लें. पूण आतां चीफ मिनिस्टर म्हणटा की आपूण प्रधानमंत्र्याक पत्र बरयतलो की बफर झोन 1 किलोमीटर आसचो म्हणून. आमी कितें म्हणटा, आमी हाजे पयलीं हे विशयाचेर भाश्य केलां की बफर झोन गोंयांक गरज ना. कित्याक गरज ना तर गोंयचें जें अभयारण्य आसा तें 3 वटेन बफर झोन आदींच आसा. उत्तरेक आसा महाराष्ट्राची रानां, पुर्वेक आसात महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाची रानां आनी दक्षिणेक आसा कर्नाटकाची रानां आनी फक्त पश्चिमे वटेन आसात गांव आनी अर्द गांव आसात ते अभयारण्यांतूच वसल्यात, अभयारण्याचे देगेर आसात. थंय तुका जंय गांव आसात थंय तुका हे आनी कशें करतलो, थंय तुका इको सेन्सिटीव झोन नाल्यार ते बफर झोन कसो करतलो तें करपाक मेळना. थंय फक्त जाय जाल्यार एक वणट तशी तुमी बांदात. जी रघुवंशी कमिटीचो रिपोर्ट वाचल्यार ते आदींच रान खात्यान खूब वर्सां पयलीं करून दवरल्या अशें तो सांगता, रिपोर्ट सांगता. म्हणटकर हें सगळें लक्षांत घेतल्यार गोंयांत बफर झोनाची गरज ना हो विचार आमच्या सरकारान भारत सरकाराक पटोवन दिवपाक जाय. कोणे तरी 1 किलोमीटर म्हणलो, कोणे तरी 10 किलोमीटर म्हणलो, सबंद भारतांत तो दोळे धापून कान बंद करून सगळ्याक तोच कायदो लायात म्हणपाची सामकी चूक. कारण प्रत्येक कडेन परिस्थिती वेगळी वेगळी आसता. म्हणटकर हे जालें. आनी तिसरी गजाल ताणें सांगली ती सस्पेन्शन. आपणे सस्पेन्शन मीन सगळें बंद करात अशें म्हणून जी ऑर्डर दिल्ली ती आतां आपूण रद्द करतलो आनी रद्द करा म्हणून आपणे मीन खात्याक सांगलें म्हणून. ही बरी गजाल. बेकायदेशीर कामां ज्या लोकांनी केलां तांकां ख्यास्त करची, ख्यास्त करपाची प्रक्रिया सुरू जावची. पुणून ती प्रक्रिया सुरू जाली म्हणून तांचे सबंद मिनाची कारवाय बंद करची न्ही. खंयच्याय दुकानांत कितें बेकायदेशीर जालें तें दुकान कायमचें बंद करना, ताका तितलीच ख्यास्त करता. हांव मोटार चलयता आसतना ट्रॅफीक रूल खंयचोय म्हणलो जाल्यार म्हजें कंप्लीट लायसन्स कॅन्सल करून ती मोटारूच बेकायदेशीर अशें कोण म्हणना. म्हणटकर हें बाकीचे कडेन जें चल्लां देशांत सर्वसादारणपणान जें चल्लां की खंयचोय गुन्यांव जालो जाल्यार त्या गुन्यांवाकूच फक्त शिक्षा आसता, सबंद मनीसूच बेकायदेशीर वा सबंद कारवायूच बेकायदेशीर हें म्हणप सामकें चूक. त्याच दृश्टीन मायनींग जें आसा तशेंच इल्लिगल मायनींग म्हणप म्हणजे चूक. इल्लिगॅलिटी इन द मायनींग म्हणजे मायनिंगांत बेकायदेशीर गजाल जाल्या ती बेकायदेशीर गजाल पळोवन ताजेर प्रक्रिया सुरू करून ख्यास्त करपाची. हे जालें आमचें हाजी प्रक्रिया, कोणाची मायनींग सुरू करपाची प्रक्रिया. आनी सुप्रीम कोर्टांत आतां 16 तारखेक 16 ते 18 आनी 23 ते 25 ह्यो तारखो दिल्यात. तातूंत भितर मायनिंगाची बंदी उठ्ठली अशी आमी आस्त करता. आनी ती उठोवपा खातीर भारत सरकारान आनी
गोंयच्या सरकारान एकजुटीन प्रयत्न करपा जाय आनी आमच्या ओपोजिशन लिडरांनी बी तो खूब वर्सां असेंब्लींत आशिल्लो, ताका दिल्लींत लोक मान दितात, ताणेंय बी दिल्लींत वचून हालचाली करच्यो आनी हालचाली करतकच हातूंतल्यान कितें तरी बरें निश्पन्न जातलें अशी आमी आस्त धरया. हो जालो आमचो पयलो विशय. जायात जागे जायात जागे. आमचो दुसरो विशय आसा विष्णू वाघ. वो BJP पक्षांत आसा, भाजपांत भारतीय जनता पार्टीत आसा, काय काँग्रेसीत आसा, काय इंडिपेंडंट MLA. पळयात हो व्हिडिओ. कवी आणि नाटककार विधानसभे वांगडी जालो. कवी आणि नाटककार विधानसभे वांगडी जालो. खेळूक लागलो 7य वार राजकारणी चिकल कालो. खेळूक लागलो 7य वार राजकारणी चिकल कालो. हे नाट्य सुरू जालें ते मांडवी हॉटेलांत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यांत कांय भाजपा फुडारी जातीचें राजकारण आनी आरक्षणाचेर भाशणां ठोकतना पक्षाचेरच घसरले. मुख्यमंत्री पर्रीकार तें आयकून चाळवलो. पक्षाचेच माचेर रावन पक्षाचेर टिका करपी फुडाऱ्यांक ताणें उजरायले. ताणें सरळ दोनूय लोकसभा जाग्यांचे उमेदवार जाहीर करून उलयतल्यांची तोंडांच बंद केलीं. राजकी स्वार्था खातीर आपलेच सरकाराक नांवां दवरचें न्हय असो सल्लोय ताणें दिलो. दालगाद कोंकणी अकादमीन आपल्या रुप्या महोत्सवी वर्साच्या समारोपा निमतान मंगळारा कला अकादमीन खासा कार्यावळ दवरिल्ली. विष्णून रोमी कोंकणीक आदार करपाचें उतर दिलें. रोमी लिपीक सुद्दां एवॉर्ड मेळपाक जाय. कला अकादमी हॅज डिसायडेड टू गिव इक्वल फुटींग टू रोमी स्क्रिप्ट. हेजे फुडें हे वर्सा सावन फुडलें न्हू, हे वर्सा सावन लिटरली एवॉर्ड हो रोमीकूय मेळटलो. कला अकॅडमी साहित्या खातीर पुरस्कार दिता, दर वर्सा दिता. कोंकणीक दिता, मराठीक दिता आनी इंग्लिशीक दिता. कोंकणीक दिता तो देवनागरी लिपींतली कोंकणी आनी रोमी लिपींतली कोंकणी कोणें पुस्तकां बरयल्यार ती सगळी कन्सिडर करता, ती सगळी एक कडेन घेता, ताजी तपासणी करता आनी तातूंत भितर जें बरें पुस्तक तांकां दिसता ताका ते पुरस्कार दितात. ओनू विष्णू वाघान अध्यक्ष म्हणून एक डिसिजन घेतला की कोंकणी, देवनागरी आनी रोमी 2 कॅटेगरी आसतल्यो, 2 क्लासीस आसतल्यो आनी दोनूय ह्या वर्गांत कोंकणी देवनागरीक वेगळो पुरस्कार आनी कोंकणी रोमीक वेगळो पुरस्कार. म्हणटकीर कला अकादमी भितर ते कोंकणीचे 2 संवसार थाटपाचो यत्न विष्णू वाघ करता. आतां भारत सरकारान कोंकणीक जी मान्यताय दिल्या ती सगळी देवनागरी लिपींत. घटनेत जी कोंकणी बरयल्या ती देवनागरी लिपींत, कायद्यांनी जे बरयल्या ते देवनागरी लिपींत, साहित्य अकादमीक जी मान्यताय दिल्या ती देवनागरी लिपींत, राज्य सरकारान राजभास कायदो केला तो देवनागरी लिपींत. हें सगळें आसतना अकस्मात रोमीचो वेगळो संवसार थाटपाची स्वप्नां विष्णू वाघाक कित्याक पडटा तें खबर ना. आतां विष्णू वाघ जो आसा तो एक खडेगांठ बरोवपी, खडेगांठ नाटककार, पूण राजकारणांत येतकर मातसो ताजो गोंदळ जाला काय दिसता. कारण भाजपाचो तो वांगडी आसा, भाजपाचो MLA आसा आनी हे रोमीचें जें ताणें धरलां तें भाजपाचें धोरण न्हय, तें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेंय धोरण न्हय, RSSचें धोरण न्हय. तें कारण RSS जें आसा, RSS जी संस्था आसा ते भाजपाचो आमी वैचारीक गुरू म्हणून मानतात. सगळे मानतात, सगळे भारतांत लोक मानतात. आनी ते वैचारीक गुरून स्पश्ट सांगलां की देशाची उदरगत जी जातली, देशांतलें शिक्षण जें जातलें तें चडांत चड आमच्या देशीक भाशांतल्यान जावपाक जाय म्हणून, इंग्लिशींतल्यान न्हय. इंग्लिशीक अंदेज तरी माथ्यार घेवन बसून नाचपाची गरज ना म्हणून. म्हणटकर ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो प्रत्येकान लक्षांत दवरपा जाय. ज्या पार्टीचो आपूण आसा त्या धोरणा भायर वचूंक जायना. दुसरी गजाल, गोंयच्या क्रिश्चनाक सो कॉल्ड रोमी म्हणजे ते रोमी जाका म्हणटात ती इंग्लीश लिपी कोंकणी बरोवपाक जाय. तर हे इंग्लीश लिपीक रोमी कित्याक म्हणटात तर पुर्तुगेजा काळात जेन्ना पुर्तुगेज गोंयांत आयिल्ले तांचे बरोबर पुर्तुगेज पाद्री आयिल्ले. पुर्तुगेज पाद्र्यांनी देवनागरी आपल्याक समजना, समजुपाची इच्छा ना, शिकपाची इच्छा ना अशें म्हणून रोमी लिपींतल्यान म्हणजे इंग्लीश लिपींतल्यान कोंकणी बरोवपाक सुरवात केली.